घर जल हे फक्त फेक म्हणटा ते. एक म्हणल्यार पयलीं WID मिनिस्टर हावस टू हावस उदक दिना, इट इज रेस्पॉन्सिबल PWD डिपार्टमेंट. आनीक म्हजी मतदारसंघा सांगपा जाली जर जायत देर आर 2 प्रॉब्लेमॅटीक पॉयंट्स. एक आंबेगण म्हणटात थंय, कारण इट इज अ लिटल हिली एरिया आनी थंय अजून हें जावना, पूण गव्हर्मेंटा कडेन प्रपोजल एक आसा वीच वील बी कॉस्टिंग अबाउट से 35 lakhs. प्रेशर पंप बसून आमी तांकां उदक दिवपाक पळयतात. तुम्ही जेन्ना हिली एरिया म्हणटा तेंचो होय म्हणणें आशिल्लें की तुमचें घर म्हणटा तें दोंगरार म्हणटा, पूण तुमकां उदक मेळटा म्हणटा ते, पूण लोकांकूच उदक दिवपाक तुमकां दोंगर लागता काय म्हणटा ते. म्हणजे आसा पळय ती इन वॉट आय शूड से इन द टावन एरिया, म्हणजे शिरोडा टावन एरियेंत हें आसा आनी ताका सप्लाय 3-4 कडल्यान येता. म्हाकाच म्हजें अशें म्हणून न्ही, अदरवायज रेस्ट ऑफ द शिरोडा हॅज गॉट सफिशियंट वॉटर म्हणजे पयऱ्यान ना जाल्यार ते दिसाक किंवा पयऱ्यान तरी मेळटाच. कारण वी गेट सप्लाय वॉटर फ्रॉम ओपा एज वेल एज फ्रॉम सालावली आनी परत म्हैसाळ. आतां थंय जें आसा पळय न्ही तर रिमोट हें आशिल्ली एरिया आशिल्ली कारणान तांची फायल जी आसा पळय न्ही प्रपोजल केल्लें आसा आनी ते वील गेट वॉटर. थोडी कडेन म्हणटा ते फक्त पायप ओडून दवरल्या म्हणटा ते, पूण कनेक्शनां दिवना अजून. कोण सांग खंयचेर दाखोवची, खंयचेर आमी दाखोवची. इनफॅक्ट आय वूड प्रावडली से म्हणजे आयचे घडये अशें तशें एक 4 ते 5 कनेक्शन दिवपा आसतलीं which are the connections for new houses or new localities. शिरोडा कॉन्स्टिट्युन्सी उदकाचो इशू ना असो तितलो ना. म्हणजे एक कशें आसता उदक म्हणटा तें म्हजे विचार अशें आसा, उदक टॅप ऑन करना फुडें सळसळी हाती पडपाक जाय उदक. आतां तितले मोठ्या प्रमाणांत उदकाची सोय ना, पूण उदक आमकां डेली एक 3 वरां 4 वरां मेळटा. पूण रिजॉल्व जातलो म्हणटा हो इशू जेन्ना ते म्हणटा की तो इशू म्हजी मतदारसंघांत सगळे गोंयभर उदका मातसो इशू आसा, पर्टिक्युलरली इन द मंथ ऑफ एप्रील आनी मे. आनी त्या संबंदी लक्षांत घेवपाक जाय की नॉर्थ गोवा जे आसा पळय न्ही ते 250 MLDs आमी प्रोजेक्ट घेवपाक करतात, जेणे करून मुखाल्ले 10 वर्सां 15 वर्सां हो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. तशेंच फोंड्या तालुक्यांत सुद्दां ओपाचे बरोबरच एडिशनल रिसोर्सीस जे आसा ते एक्सप्लोर करूंक पळयता. ताजे संबंदी सुद्दां काम चल्लें. फॉर एग्जाम्पल आतां मुर्डीवाडा म्हणटा थंय कुर्टी खांडेपारार जी आमी बॅरेज बांदपाक पळयतात, दॅट वील गीव अस ऑलमोस्ट 45 lakhs ऑफ क्युबीक मिटर ऑफ उदक. म्हणजेच कितलेशे MLD उदक मेळटलें आमकां. प्लस हांव म्हज्या गांवांत म्हणजे शिरोड्या पंचवाडी गांवांत आनी सावर्डे खातीर बी एक वेगळी येवजण घेवपाक पळयता जी मुखाल्ले सादारणशे वर्स भितर कार्यान्वीत जाता. तेंचो मेन कन्सर्न असो आसा की हर घर जल जो 100% तुमी अनाउन्स केला तो खंय तरी फोटींग म्हणटात, कित्याक प्रॉब्लम जेन्ना गव्हर्मेंटूच म्हणटा की प्रॉब्लम लक्षांत घे. समजा अशें धर एखादी लिगल इशू आसा आनी ताका व्हरूंकूच मेळना बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट, लिगल डिस्प्यूट, मागीर ताका हरगल जेला भितर आमी कशें करतलें. पूण जी अशे काही इश्यूज आसात ज्या जाग्यार त्या प्रॉपर्टींतल्यान वचूंकूच मेळना आनी मुखार थंय 10 घरां आसता 5 घरां आसता. पूण ते पायपलायन ओडून दवरल्या पूण उदक येना तेजेर म्हणटात. ना सी ज्या जाग्यार पायपलायन ओडून दवरल्यात तें उदक मेळटाच. फक्त एप्रील मे म्हयन्यांत एखादी ऑल्टरनेट उदक मेळटा. कळ्ळें ना. फाटल्या दिसांनी सर एक तुमकां मेमोरंडम दिल्लें की वॉटर हार्वेस्टिंगाक लागून सेलिना वेलंकर आनी सी आय कमिंग विथ नॉट ओन्ली विथ देम बट मेनी NGOs वी आर गोइंग टू गेट असोसिएटेड. शेतकारांचे क्लब आसात तेही आमी असोसिएट करून घेवपाक पळयतात, जेणे करून सादारणशे 5,000 ते 10,000 ते 15,000 20,000 इवन 1 लाख पर्यंत वचूंक शकता. पिट्स मारपी काम करपी पिट्स मारपी लोक जाय. आतां हें केन्ना जावंक शकतलें, हें फक्त जून जुलयात जावंक शकतलें, इवन ऑगस्ट पर्यंत. जेन्ना पावस पडटा जमीन मातशी मोव आसता, कंड्युसीव वातावरण आसता काम करपाक. आत्तां फाल्यां वचून फोणकूल मार म्हटलें, पीट मार म्हटलें, कोण भायर सरचें ना हे कडक वतात. म्हणटरी मातसो पावस पडपाक जाय, जमीन मातशी मोव वचपाक जाय आनी त्या वेळार वातावरण वेगळें आसता. प्रत्येकाक दिसता आपल्याक कितें तरी रोवचें आनी म्हणून हांवें शेतकाऱ्यां खातीर सोय करपाक केल्ली आसा. तांणी समजा 500 पिट्स मारले जर जायत, 500तले 250 जे आसा पळय न्ही तेन्ना झाडां रोवची आनी 250 भितर उदक स्टोर करचें. जें नॅचरल उदक जें आसतलें पळय पावसाचें उदक तें 250 पिट्सां भितर स्टोर करचें. आनी ताका पयशे मेळटा आसतना 500चे मेळटले तेजे खातीर. आनी 500 जे आसा पळय न्ही म्हणजे 500तले 250 थंय तो झाड रोवंक शकता. ताका जाय तें झाड काजूचें झाड किंवा आंब्याचें झाड तो रोवंक शकता. तेजे खातीर कितें तांकां पयशे मेळटले. तेजे खातीर कितें बजेट बी अलॉट केला? हय बजेट आसा. कितलो केला बजेट? कितलेंय करपाक जाता. म्हणजे आनी 1 कोटी सुद्दां खर्च करपाक जाता. हय 1 कोटी 1.5 कोटी सुद्दां खर्च करपाक जाता. बजेटाक तें बंधन ना. आनीक तुमी फॉर वॉटर हार्वेस्टिंग आनी वॉटर कन्जर्वेशन WID मिनिस्टर म्हणून विचारता की सेव माते सेव फ्रंट आसा तेंच्यांनी 20 तारखेक ह्युमन चेन फॉर्म करपाचो डिसायड केल्लो आसा. सो तुमचो तेंको आसतलो ताका? सी लक्षांत घे अशें म्हादई संबंदी ज्या कोणाक गोंयकाराक कितें दिसता आपल्या अमकी काम करचें तमकी काम करचें तांकां कांय बंधन ना कळ्ळें ना.
सुभाष शिरोडकराचे तेजे रिएक्शन येयले जेन्ना प्रेसान ताका क्वेश्चन केलो तेणी तेन्ना आन्सर केले की तो म्हणटा की फक्त 2च स्पॉट आसा प्रॉब्लेमॅटीक स्पॉट आहा म्हणटा तो, एक आंबेगाल म्हणटा, दुसरो तेणी खंयचो स्पॉट तो सांगोंक ना. आतां आंबेगंड म्हणून जो आसा पळय पंचवाडीन जो एक वॉर्ड आसा थंय तो म्हणटा की ह्या फावटी सरकारान खंय 35 लाखाचे तांकां आतां पंप लावन तांकां उदक चडोवपाचें तेंच्यांनी प्लॅनिंग केल्लें आसा म्हणून. आतां गेली 60 वर्सां जालीं ते लोक बाबडे उदकाक रडटा. हो सुभाष शिरोडकर कितले फावट थंय आमदार जावन निवडून येयला, आतांय तो आमदार आसा, मिनिस्टर आसा, हेच्याय पयलीं मिनिस्टर आसलो, जाल्यार आजून पर्यंत तुका ते 35 लाख घालपाक तुमकां इतलो टायम कित्याक लागलो? त्या लोकांक तुमी वळवळून कित्याक दवरले? त्या लोकांक उदकाक लागून भीक मागपाक कित्याक दवरले? त्या लोकांक त्या बांयचें उदक पिवपाक कित्याक लायलें जें अनफिल्टर्ड अनट्रिटेड आसा? आनी हो एक क्रायम आसा. अनफिल्टर्ड अनट्रिटेड वॉटर तुमी आज लोकांक सप्लाय करता म्हणजे फाल्यां जर ते उदक जर कंटॅमिनेट जालें आनी कंटॅमिनेटेड वॉटर जर सगळ्या गोंय त्या भितरची जी घरां आसा 15-20 घरां त्या घरांक जर पावले आनी तितून लोक घेवन जर लोकांक कितें बरें वायट जालें जाल्यार हेका रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो? सुभाष शिरोडकर सांगता की आपले तेका जेन्ना विचारले की तुज्या घरा डोंगराचेर उदक येता तो सांगता की आपल्या टावनान घर आसा आनी आपणाक 2-3 उदकाचे थंयसर कनेक्शन आहा म्हणून. जाल्यार लॉस दिसपाक जाय तुका. तूं टावनान रावतलो आनी गांवांत जे रुरल एरियान लोक आहा तांकां तूं रडयतलो, हें कितें? म्हणजे टावनान आहा तांकांच फक्त तुमी उदक दितले आनी जे गांवांत लोक बाबडे आसा तांकां तुमी उदक दिवचे ना. आनी प्रॉब्लेमॅटीक म्हणून सांगता हांगा डेजर्टांनी उदक लोकांनी पावयल्लें आसा. तेलंगणा असल्या स्टेटीन कितले वॉटर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम हांव सुभाष शिरोडकराक सांगता वॉज आनी वर्ल्ड्स लार्जस्ट लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम जो तेलंगणान केला पळय तो पळय. 3 वर्सान 4 वर्सान तेंच्यांनी ते कितें वंडर्स केला, थंय कसो तो प्रोजेक्ट कंप्लीट केला आनी खंयच्या लेवला वयल्यान मिन्सी लेवला वयल्यान ते खंयच्या एरियान आनी कितले किलोमिटर तेंच्यांनी उदक पावयला ते लोकांक फॉर इरिगेशन. मोर दॅन 45 lakhs हेक्टर्स ऑफ लँड इज इरिगेटेड इन दॅट प्रोजेक्ट. कितले पयसच्यान उदक येला तेंच्यांनी आनी तुमकां सादें शिरोडच्यान ते डॅमा वयल्यान ते गांवांत उदक व्हरपाक जायना. म्हणजे म्हणून तुका हांव 1920 मॉडल म्हणटा. काल आरजीन एक ब्लेम केला की जे घर जल जे मिशन आसा ते म्हणटा ते फेक म्हणटा. खूब जाणांगेर अजून म्हणटा ते उदकूच पावना, कनेक्शनूच ना, कनेक्शन ना जाल्यार उदक ना म्हणटा ते. सो ते म्हणटा ही फटिंगपणां म्हणटा गव्हर्नमेंटाची. ऑपरेशनाचें काम तेंच न्ही, ताका आमी काय करूं शकता. तुमच्या माध्यमांतल्यान जग लोकांक म्हजो नंबर दिला आनी हांव न्ही की हांव मॉनिटर करना. हांव खंय म्हणटा की उदक सगळें आसा. आमचे सी आमी मॉनिटर करता. जशें आज तुका सांगला न्ही आमी सावर्डे आज 3 आमचे 1 MLD, 0.5 MLD आनी 2 MLDचे प्रेशर फिल्टराचे आमी इनोव्हेशन केला. सो थंयचो ऑलमोस्ट 1800 फॅमिली 7000 लोकांक उदक तशें मेळनासलें. आतां तेजेर आमी सॉल्व करतले. सो अगल्याक आमी मॉनिटर करता. तांकां कितें आसा म्हणपाक काय ना. जे पावरान आसा तेचेर टिका करतलेच. आमी म्हणना की हर जल नल ते 24 वरां उदक हांवें केन्ना स्टेटमेंट करूं ना. आमचो आसा की 4 वरां 3-4 वरां उदक येवपाक जाय आनी स्लोली वी वील बिल्ड अप टू 24 hours.